फॉरेस्टाची मिटिंग जाली कितें पॉयंट दिसले फॉरेस्ट हांव म्हणजे स्वताच्या डिपार्टमेंटाच्यो रिव्ह्यू मिटिंग्स ज्यो आहा पयलीं त्यो सगळ्यो रिव्ह्यू मिटिंग्स घेयत आसा. एक प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो जशे रिफॉर्म्स कितें जे करपाक जाय आशिल्ले केल्ले जाल्यार ते एक रिव्ह्यू पोस्ट भरपाच्या संदर्भातले रिव्ह्यू आसले ते रिव्ह्यू घेतलो. थर्ड थिंग इंटरलिंक इश्यूज आशिल्ले फॉरेस्ट रायट्सच्यो केसीस आशिल्ल्यो ताज्या संदर्भातले त्योय तांकां जाता तितक्यो बेगीन एक्सपेडायट करपाक लायल्या सो दॅट लोकांक फॉरेस्ट रायट मेळपा खातीर ज्यो ज्यो पेंडींग केसीस आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो एक्सपेडायट जावपाक लागल्या. आनी फोर्थ थिंग तांचे सर्वे करपाची टीम सुरू आशिल्ली. आमी एडवर्टायजूय केल्ले फक्त आमकां एकूच एजन्सी कितें तरी मेळ्ळा सर्वे करपाक कारण आमकां फॉरेस्टांतली खूब मोठी एरिया सर्वे करून लोकांचे रायट्स सेटल करपाक जाय. सर्वे कसली पर्सनली लँड सर्वे वचून फॉरेस्टांतली करची पडटा तेंचे फॉरेस्ट रायट सेटल करचे जाल्यार त्या संदर्भातलें काम. आणि कमर्शियल झाडांचेरूय कितें ते आयज परत एकदा येयल्ले न्हू कोण झाडां रोयता झाडाची फाटल्यान आमी ती स्कीम डिक्लेअर केल्या तेंच्यांनी ऑनलायन परमिशन जातात मागपाचे आनी ताच्या नंतर तेंच्यांनी ट्री प्लांटेशन करपाचे. इवन ज्यो ट्री कटींग परमिशन्स जे आसा पळय न्ही आतां ते आमी ऑनलायन जे ट्री कटींग परमिशन ते फायनलायज केल्ले आसा. ती परमिशन मेळटली जाता. वॅक्सिनेशन 1.2 वायल्ड बोराच्या संदर्भात वर्मीन डिक्लेअर करपाचें सुरू आसा. ओके. एक्चुअली एक्सपेडायट करपाक लायला लोकांक खूबच प्रॉब्लेम जे आसा. तुम्ही फक्त वायल्ड बोर आसतलो काय आनी काय आयज डिस्कस जालो पॉयंट डिस्कस जाला इशू बट ते एक्सपेडायट करपाक लायला अजून फायनलायज जावना. आयज वॅक्सिनेशन 1.2 आयच्यान हय आमचे वॅक्सिनेशनचे टिका उत्सव आमी 3 कंप्लीट जाल्या उपरांत 84 डेज पयलो टिका उत्सव जाल्या उपरांत जाता तो आज टिका उत्सव 1.2 आयच्यान सगळे कडेन सुरू जालो इन कन्सल्टेशन विथ द PHC आनी लोकल ज्यांच्यांनी टिका उत्सव जे ऑर्गनायज केल्ले त्याच जाग्यांचेर परत एकदा आमी टिका उत्सव 1.2 मागीर 2.2 आनी 3.2 अशें सुरू जातलें. आमचो टार्गेट आहा तो थोड्या दिसा भितर खंयच्या पंचायत एरियेन सुद्दां कितले लोक उरल्या हे आमी फुडल्या 2 दिसांच्या भितर डिक्लेअर करचे. खंयच्या तालुक्यान कितले उरले म्हणजे इलिजिबल लोक आनी तेच्या भितरले उरलेले फर्स्ट डोस तेंच्यांनी घेवंक ना हे डिक्लेअर करतले जेणे करून तांकां कॉन्सन्ट्रेट करून आमी तांकां वॅक्सिनेशन दिवपाचो संदर्भातलो आमी 30 जुलय पर्यंत टार्गेट दवरला. तो टार्गेट कंप्लीट करपाक आमचो प्रयत्न. ओके. लास्ट वन CZMP एका एक्टिविस्टांनी लेटर पेटिशन केला हायकोर्टाक ती हियरिंग घेवची न्हू सुरू आसा तेंचे नाव सर डिचोली से सर डिचोली मांगर डिचोली से मांगर कितना एरिया है जहाँ पर ऐसा ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सर? यानी कुछ तालुका के एरिया में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ पे होता है लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने के लिए तो गवर्नमेंट ने जो कोशिश करनी चाहिए वो करते हैं. सर डिचोली मायनर केसचे बारे में आमचं इन्व्हेस्टिगेट करता आणि ऑलरेडी एकट्याक अरेस्टूय केला. ह्या संदर्भातली NGO विक्टीम हांच्या बरोबर कन्सल्टेशन सुरू आसा. ज्यांचे नाव विक्टिमा कडल्यान येतले तांकां सगळ्या अरेस्टूय वयतले आनी स्ट्रिक्टली ही केस जी आसा पळय न्ही ती पर्सनल लेवलाचेर हांवूय मॉनिटर करता कारण अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जावप हो योग्य न्ही. त्या खातीर स्कुलां हांच्यांनी सगळ्यांनी अलर्ट आसप हे गरजेचें आसा. FIR रजिस्टर जाला FIR रजिस्टर जावन अरेस्टूय जालो. तो चुकीचो समज कोण तरी व्हिडिओ काडून जो हे करता पळय जाल्यार चुकीचो मेसेज लोकांक दिता. जे दिसा केस रजिस्टर जाला तेच दिसा FIR जाला तेच दिसा अरेस्ट जाला. आता विक्टिमा कडल्यान बाकीची नावां येवंक जाल्यार बाकीच्यांक आमी अरेस्ट करूं शकना पण ID चुकून जाल्यार सगळ्यांचेर रजिस्टर जाता. थँक्यू सर.